ऐकला एक मास्टर प्लॅन म्हणून एक मारगांव सिटीचो हे केला करचे आहे त्याचो एक्सपोजर आम्ही हिंगा दाखयलो आसा की तातूंत जी शेतां आसा आमची ही शेतां एक्चुअली एवरी इयर कल्टिवेशन जाता आनी आमचे शेपाई ते करून येयल्ली ती पद्दत आयज देखून कंटिन्यू आमी सदांच करता आनी आमचो लायव्हलीहूड आहा मेन म्हणटा ते आनी असले एग्रीकल्चर आता तेणे म्हळ्यार 2041 सो 2041 म्हणजे ही सगळी मारगांवची शेतां काबार करतले ते सो हाजो मेन हेतू कितें शेतां आहाय ती काबार करपाची आनी शेताचें जेवण तयार जाता तें कोण जेवपाचें तें जेवण जेयनाय सो म्हणटोच गोंयची शेतां आहाय ती राखून दवरपाक जाय जी कल्टिवेशनां आहाय जे तातूंत उत्पन्न बी जाता आनी शेतां आहाय ती राखपाक जाय कित्याक फ्युचर फूड आजकाल गव्हर्नमेंट उलयता आत्मनिर्भर गोंय स्वर्णपूर्ण गोंय आमचो सीएम हांव सीएमार रिक्वेस्ट करता चोय आमी सेल्फ सफिशियंट आहाय आमकां गव्हर्नमेंटाक एसिस्ट करपाक कांय मेळना कित्याक शेताचेर असलो प्रॉब्लेम केल्लो आहा तुमी आमकां ग्रो जावपाक आमकां वाडपा दिनाय तुमी भाजी रोयतना हात जाल्यार कोण येवन कितें गार्बेज घालपाक सोदता कोणाक घर काडपाक दिता आतां बिल्डिंगाचो प्लॅन हाडला तुमी सो म्हणटोच हांव सरकारा फुडें मागता असले प्लॅन आमकां कन्सर्न कोण आसना आनी जो एग्रीकल्चर पिड्यार करता एग्रीकल्चर एक असली बेजीक हेजो डेव्हलपमेंटाची हे आसलो पयलो आनी तोच तरी काबार केलो आनी हाजेर अन्न जाता हांव सांगता हाजेर सगळे मरतले मुखार संवसारांत असली जमणी काबार केले सगळे मरून वयतले म्हणटोच एग्रीकल्चर दवरपाचो आनी आमी तेजेर डिपेंडेड आसाय जाय ती आख्खी आमची कम्युनिटी आनी हांगा आमचे जायते भाजी पालो रोयला तुमकां फाटल्यान दिसती पडटलो आमकां इतले त्रास जातात पूण गव्हर्नमेंटाची सबसिडी देखून घेवपाक त्रास जाता कित्याक गव्हर्नमेंटान एक एक्विजिशन करून दवरले आहा ट्रान्सपोर्टेशना लागून सो आमी जायते प्रेयर तेंचे फुडें मांडलेले आहाय टील 2004 सावन पूण गव्हर्नमेंट आयकना ती कशी तरी जमीन तो हावपाक सोदता केसलो तरचो डेव्हलपमेंट घालूंक जाता तो गोंयच्या लोकांचे शेतकाराचे पळयना सो हांव आयचे प्रेसिडेंट गव्हर्नमेंटाक मागता मातसो तेजे दोळो दवरचो आनी असली शेतां हाची राखची आनी आमकांय बी आमचें शेत जाल्यार सामान दवरपाक आमकां ताकद दिवची कितें रोयता आमी सद्या सगळे भाशेचे भाजी रोयता आतां तुका तरी पळयलो जाल्यार भेंडे मेळटले मिरसांग मेळटली आलसानो मेळटलो पियाव मेळटलो कणगां मेळटले हे सगळे गोंयचो प्रोडक्ट आनी आमी खरें भायर सरून भाजी हाडटा अरे आमी तेंगे जेवणाचेर कित्याक रावपा रे अरे गोंया आसा ते तयार करया गोंयची भाजी खाया आनी हितून आमकां आडखळ कित्याक हाडपा ते तुमी जाता जाल्यार आमकां कोराय म्हूण आनी सपोर्ट दिवपाचो डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जायते हेल्प करता स्किमी आसा पूण आमकां घेवपाक आमकां मेळना कित्याक आमची जमीन अशें करून क्वेश्चन मार्काक दवरलो आसा तेंच्यांनी सो म्हणटोच गव्हर्नमेंटाक मागता आमकां ती हें दिवचें आनी आमचें शेत हे रिवर्ट बॅक करचें पोतून कित्याक हेजेर आमकां आमी ग्रो करता हांव तुका सांगता ही जी गव्हर्नमेंटान हें केल्या हांव तांकां सांगता हे लोकांचे कम्युनिटी हेजेर लोक सेल्फ सफिशियंट जातलो आनी ताजें उत्पन्न करता त्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक दिवन ताचो हें आयज तरी तूं तरी प्रोडक्शन ऑफ गोवा काडूंक गेलो जाल्यार सालसेट मारगांव इज द सेकंड हायेस्ट इन व्हेजिटेबल डायरेक्टर आल्फोन्सो फुडें तुमी क्वेश्चन केले जाल्यार तो तुका सांगतालो विच इज द सेकंड लार्जस्ट प्रोड्युसर ऑफ गोवा इतली जमीन उणी आसतना तरी इतलें उत्पन्न जाता जाल्यार असल्यो जमिनी तुमी सांबाळून दवरचे कित्याक फ्युचराक आमकां जेवण गरजेचें आनी ही शेतां सांबाळपाक आमकां राखून दवरपाकूच जाय 2041 okay if you really have a good intention it is fine but you don't have a good intention because there is no policy of the government to have master plans in municipalities. You have only chosen Margaon for your vested interests and whom you have told to do the planning, a consultant, non-Goan consultant who has no clue about Goa through your Goa State Development Agency GSUDA. Now here lies the problem. Smart city plan, that is also a master plan for Panjim, done with the help of consultants who have been paid crores of rupees, 1,300 crores practically gone down the drain. And every Goan knows today what is the state of affairs